कसिनो आणि ऑनलायन गेमीगे वेल्या जीएसटीन 1 ऑक्टोबराच्यान वाड जावपाची आसा। हातूंत 28% वाड जातली। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी ह्या आदींच हे विशीं घोशणा केल्ली। जीएसटी लागू जाल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी ताचो आढावो घेतलो। जुलय म्हयन्यांत जीएसटी कावन्सिलाच्या बसकेंत जीएसटी सयत हेर गजालींचेर चर्चा जाल्ली। ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यूचेर जीएसटी लावचो की प्लॅटफॉर्मा वरवीं लायतात तशें शुल्क लावचें हाचेरूय खोलायेन चर्चा जाली। एक महत्वाची बातमी तुमच्या मुखार आमी घेवन आयल्यात ती म्हणल्यार कॅसिनो आणि ऑनलायन गेमिंग प्लॅटफॉर्म जे आसात तेंचेर 28% मेरेन जीएसटी सेंटरान हायक केला। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणान हो निर्णय पयलींच घेतलेलो, तो इम्प्लिमेंट जावचो आसलो। आतां फाल्यांच्यान हो निर्णय इम्प्लिमेंट जातलो। 28% जीएसटी जे कोण गॅमलिंग खेळटा कॅसिनोर वचून, ऑनलायन गेमिंग प्लॅटफॉर्म जे आसात, ऑनलायन जुगार जो आसा तेजेर खेळटा तांकां 28% जीएसटी भरची पडटली। पयलीं हो कितें 12% आसलो, हो आतां 28% केल्लो। जीएसटी कावन्सिलाची मिटींग जाल्ली 6 म्हयन्यां पयलीं, हाचेर चर्चा करपाक जे ऑनलायन गेमिंग आसात आनी कॅसिनो आसात तेजेर कर वाडोवचो काय न्ही म्हणून आमचे मिनिस्टर आसात मंत्री माविन गुदिनो, ते जीएसटी कावन्सिलाचे मिटींग आसात। तुमी जाणात गोंया म्हणटा तो कॅसिनो हो ट्युरिजमाचो एक आयडेंटिटी जावन आनी खुबशे ट्युरिस्ट कॅसिनोक लागून गोंया येतात। देखून हेजेर जीएसटी वाडोवचो न्ही, कॅसिनोचेर जीएसटी वाडोवचो न्ही म्हणून गोंयान विरोध केल्लो। कित्याक समज कॅसिनोचेर जीएसटी वाडयली जर खंय तरी ट्युरिजमाचेर इफेक्ट जावंक शकता असो एक युक्तिवाद आमचो मंत्री माविन गुदिनो एज जीएसटी कावन्सिल मेंबरान केल्लो। पूण आतां खंयचेच जितके ज्यो डिमांड्स आसले स्टेट गव्हर्मेंटान केल्ले ते सगळे भायर आलात आनी फाल्यांच्यान 28% म्हणटा ते कॅसिनो आनी ऑनलायन गेमिंगाक तुमकां भरची पडटले आनी फाल्यांच्यान हे खेळ म्हारग जातले। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।